कॉन्स्टेबल मरे रँकिंग कोण आसा PSI बाब यो मुखार तूं काय सांगता पात्रांव तूं म्हाका सांग तुम्ही पेट्रोलिंग करता तूं खबर आहा इलिगलिटीज कितले आसा पळय ते विराज देसायच्या बजरंग दलाच्या हांव सांगता म्हणून कितले ते कसिनोचे बुकींग स्टार्ट जाल्ले आसा ते कितले लोकांचे अत्याचार जावपाला थंय कितले इनजस्टीस जावपाला कितले इलिगलिटी आसा हांव म्हाका सांगता कोणाचे इलिगल आसा कोणे रायट घेवपाचो असले पंच आसता पळय ते पंचा कडेन कंप्लेन दिवपा जाय कन्सर्न पंच मागीर कितें करता नाजाल्यार सेक्रेटरी कडेन दिवपा जाय लेट पंचायत टेक हे एक्शन हू आर यू ऑल टू टेक एक्शन इलिगल म्हणटा तुम्ही पर्टिक्युलर एक पिक एंड चूज करून कोणे टार्गेट कित्याक करता लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ड्रायव्ह करा स्टार्टिंग पॉइंट ड्रायव्ह करूया कितले मडक्या गाडी आसा इज इट लिगल ते सगळे इलिगल मडक्या गाडी आसा कितके शॉप आसा कोणाक कितले घर आसा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द रूम लेवल त्यांचा स्टार्ट करा तुम्ही पिक एंड चूज करून पर्टिक्युलर मनशाक टार्गेट करून तुम्ही किती मेसेज दिवपाक सोदतात दिस इज व्हेरी रॉंग दे हॅव नो राईट टू इंटरफियर देर त्यांना तिथं रायटूच ना किती प्रॉब्लेम आसा ओके प्रॉब्लेम आसा अंडरस्टूड तुका प्रॉब्लेम जाता आसता कोण येयला आसलो प्रॉब्लेम रिटर्न कंप्लेन दी पंचायत विल टेक एक्शन एक रिटर्न कंप्लेन दिया हा फक्त युथाक न्ही घेवन आयला हाऊसिंग बोर्डाचे युथ आयल्या आणि उलो मारलो जाल्यार सिनियर सिटीजनय आसा बायल्यो आसा आमचे कडेन बायल्यो आसा रस्तो ब्लॉक जातलो हांगा बरें मर्यादान हांव सांगता DYSPन आमकां एंटरटेन करचे FIR आसा ती बजरंग दलाच्या विराज देसाय आणि गौरक्षक कोण तो आसा प्रेसिडेंट भगवान रवींद्र रेडकर हाजेर FIR करपा जाय तांकां जाय जाल्यार ताडी पार करा हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स इलेक्शन येता म्हणल्यार हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स रिपीटेड दे कीप रिपीटिंग दिस वता ते छातीवर कोण बडा 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 कोणाचे तुम्ही कोण रे तुमकां कोणे अधिकार दिला रे खंयचो धर्म शिकयता रे नो रिलीजन टीचेस अस टू हेट नो रिलीजन ह्युमॅनिटी इज द रियल रिलीजन मुनीसपण म्हणटा ते खरे रिलीजन कितें चल्लां ओगी रावपाना आमी खोपोवन घेवपाना कोणे काल म्हाका सांगलें एडवोकेटा कडेन ड्राफ्ट करते ना आमकां कितें सांगलें काल तुमी सांबाळून रावा आतां तूं प्रतिमा ना जातलें आमी रोसाद एक पाटी येता एक पाटी वता बट कितें तरी पर्पज सर्व करपा जाय आनी म्हाका दिसलें इनजस्टीस जावपाला आमच्या मायनॉरिटींच्यान ह्या कम्युनिटीचेर डोंट डू दॅट वी आर नॉट हियर टू हेट ऑल गोवन्स वी आर नोन एज गोंयकार फर्स्ट वी आर नोन एज गोंयकार कितले वर्सांचे पुर्वजां रावन आयल्या आमचे कशे कॅथलिकाचे मुस्लिमाचे हिंदूचे रावन आयले तशी तुम्ही कित्याक हेट करता रे वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट जस्टिस व्हिडिओ फोन FIR करता कंप्लेन ना व्हिडिओ फोन त्याचो कंप्लेन केला आमच्याकडे सगळे प्रूफ आम्ही सगळे प्रूफ केला तेका मारलो आणि तेका हॉस्पिटलान घालपाच्या सुवातेक तेका हाडून थिंगा लोकांपाक घातलो महिना पुरतोरी थिंगा जेलीन घातलो तेका एक रात तेका थंय आणि तेका वयल्यान 171 सेक्शन लायलो पीस मेंटेन करपा येयले हे 5 जाणां एकल्याको मारपा तूं सांग एकल्याको हितून ताकद हांव बाहुबली जालो हो भाव आणि तेका विक्टिमा डिटेन केला म्हळ्यार कसलो कायदो कोणाय पावरू म्हाकाय पळोवपा जाय म्हाका दिसता सगळे बजरंग दलाचे मनशां अग्री करतले हो विराज कितें करता तो तेंच्या आउटफिटाचें नांव घाण करपाक दादागिरी चल्ल्या तागेली कितें उलोवप कितें तागेलें पात्रांव कितें उलोवप कितें रे तागेलें गाळयो मारता तूं सगळे प्रत्येक भुरग्याक आपली आवय भयण व्हडली आसता तुका फाल्यां तुज्या आवयचेर आनी भयणीचेर कितें घाण उलयलें जाल्यार यू कॅन टेक इट यू शूड हॅव अरेस्टेड इन दॅट मुवमेंट कपिल बाबा कपिल बाबा दुखलेला त्यांच्यानी दुखलून कपिल नायक म्हणटा तो सिंगम म्हणटा DYSP जाय SP काय ना खंय SP केन्ना खंय सो आय वॉन्ट DYSP SP आसा म्हाका सांगल्या त्या भाशेन SP इज नॉट देर ऑन चेअर पण हांव PI कडेन डिस्कस करता एक दो आवाज कोणाचो आवाज कोणाचो
as SP is not there. So I want to know whether DYSP is there because we, the concerned citizens, Navel Kara from Naveling constituency, we are come to give a complaint on a fanatic or person who tries to divide religions and community with hate speeches, his acts. So we are come here, आमका जो बजरंग दलाचो साउथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट असा जो असा कुंकोळी बालीचो जो आमच्या नागरिकांक घेऊन आमच्या हाऊसिंग बोर्डात त्रास करता त्या मनशाचेर विराज देसाई बजरंग दलाचो प्रेसिडेंट तसोच रवींद्र रेडकार म्हणतो गौरक्षक प्रेसिडेंट असा पळय गौरक्षकाचो प्रेसिडेंट हे दोन आउटफिट्साचे जे लीडर असा तो काम तेणी पयर केल्लो असा हाऊसिंग बोर्डात भुरग्याक मारून सो वी हॅव कम टू गिव्ह कंप्लेन आणि एक सेपरेट कंप्लेन दिवपाक आयले हांव कन्सर्न सिटीजन्स अँड एफेक्टेड सिटीजन्स ऑफ वृंदामोड हाऊसिंग बोर्ड आमगेले नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीचे दिस इज ऑन विराज देसाई दुसरी कंप्लेन कित्याक तेणी तेदीस हेट स्पीच केला आणि तितूंत पुलीस आशिल्ले मुखार लोक आशिल्लो पूण ताणें तांच्या आवयचेर आनी तांच्या भयणींचेर गाडी मारल्या बुरचे उडयला ही इज ट्रायंग टू डिवायड द कम्युनिटी ही इज ट्रायंग टू स्प्रेड हेट्रेड आमच्या गोंयांत केन्ना अशें नाशिल्लें आनी तुमचे पुलीस थंय उबे आशिल्ले पुलिसान कांय एक्शन घेवना आमी मिडियाचेर पळयत आसा आमी प्रोटोंडाचेर बायट पळयलो आसा जो विराज हेट स्पीच दिता तो पळयला ना सगळ्यांनी सो वी ना कित्याक हांगा मरे डबल हें जाता दोन भाशेन डिफरन्सीस जाता तुमी पुलीस आसात पुलिसांत न्ही हिंदूय पुलीस आसा कॅथलीक आसा पुलीस मुस्लिमूय आसा पूण भेदभाव करनाकात गव्हर्मेंटाच्यो कटपुटल्यो जायनाकात हांव एकूच विचारता तुका सॅम्युअल जो मेलो पळय म्हापसाचो एक कचरो उडयलो कोणें व्हिडिओ काडलो म्हूण कंप्लेन कोणें करूं नाशिल्ली कंप्लेन करता सो मोठो म्हणून ताका अरेस्ट करून आयज ताची मृत्यू जाली आतां ह्या विराज देसायाक तुमी कित्याक अरेस्ट करूं ना कंप्लेन दिवपाक आयला न्ही वायसपीक दिवपाक आयला म्हाका हांव तर स्वता आनी काडला मातशें वच आनी आमी सगळे येतले हा कित्याक सगळ्यांक दुखला सगळ्यांक वचपाचें मरे सगळ्यांचें दुखला सोडचे नात रे सोडचे नात अरेस्ट करा हम सब मायनॉरिटी होगी रावता म्हणून ताचो फायदो घेनाकात यू हॅव बीन टेकिंग फायदो ऑल माय केसीस आय सीन एडबगाक मारलो मायनॉरिटी जेस्टर एक्शन जालो भांगार चोरले मायनॉरिटी मेलो म्हणून सांगले तिसरो सॅम्युअल कचरो उडयता म्हणून केस केली पोस्ट हिम टू डेथ मायनॉरिटी वाय यू आर डुईंग दिस This is India. When we take pledge, what we say? That all Indians are my brothers and sisters. हे केन्ना तरी जावन आसलें उल्हास तुयेकर जेन्ना बीजेपीचो MLA निवडून आयला तेन्ना साकून नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीत डिस्टर्बन्स जाताला डेव्हलपमेंट कांय जाना आनी वयल्यान तांकां गॉडफादर सुद्दां हेल्प करता ताणें मदें पडपाक जाय आशिल्लें तुजी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणल्यार रिलीजन सोडून दी दीस फायट इज नॉट अबाउट रिलीजन कोण बरो हिंदू हें करपाना हिंदूच्या नांवान एक कलंक आसा आणि यांचेर होम मिनिस्टर सीएम कित्याक वगळी आसा खबर ना हे सगळे हिंदूंगेर दिवाळीक आनी गणपतीक वयतात हिंदू आनी क्रिस्तांव येतात तांगेर खीर आनी बिर्याणी खावपाक दीस इज नॉट अबाउट रिलीजन हेट्रेड आय एम हियर टू टेल दॅट वी आर ऑल वन अँड ऑल हॅव टू बी गिवन सेम रिस्पेक्ट एवरीबडी डिमांड्स रिस्पेक्ट प्रत्येक मनीस काम करता जोडटा खाता आमी इंडियात आसात आमी भारतात आसा आणि आमची कॉन्स्टिट्यूशन आमकां शिकयता दॅट वी आर ऑल इक्वल इन द आयज ऑफ लॉ म्हणून आमची कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जावं 18 जावं ते सांगून 19 20 पळयात तुमी आमकां ती कॉन्स्टिट्यूशन आंबेडकरान बरोवन दिल्लें आसा की आमी सगळीं एक म्हणून आमी केन्ना भेदभाव करूना आनी असले गोंयांत केन्नाच जावना खंयच्याय स्कुलांत जावं सगळ्या समाजाचे सगळ्या कम्युनिटी रिलीजनाचे भुरगे असतात कामा कडेन हॉस्पिटलांत येवन गेल्यार केन्ना डिस्क्रिमिनेशन जायना पूण आतां पळोवपाक गेल्यार हे बजरंग दल आणि वतो कोण तो गौरक्षक म्हणटा तो गौ माता गौरक्षक करता तो अरे कितले तरी गायो आसा मरे पडिल्ले पळय रस्त्यार व्हर मरे तेंचो इलाज कर मरे प्लास्टीक खाता मरे गायो आणि ताका नॅशनल एनिमल म्हणून तुमी अनाउन्स करात डायरेक्ट आमी काय म्हणना तुमकां ऑब्जेक्शन आसा अनाउन्स करा मरे डिक्लेअर करा मरे हे नाका जाल्ले मरे
केन्ना हांगा रेप जाता, मॉलेस्टेशन जाता, कोणाचे अत्याचार जाता, ते ड्रग्स घेतात, कोण ड्रग्साचे बिझनेस करतात, कसिनो ते हाऊसिंग बोर्डात कसिनो करतात, हाऊसिंग बोर्डात त्यांच्यावर कोण एक्शन घेणार. तेन्ना हो बजरंग दळाचो विराज देसाय आणि भगवान रेडकर, रवींद्र रेडकर त्याचेर कितें एक्शन घेना मरे. तुमकां हफ्ता जाय तुमकां इन द नेम ऑफ बजरंग दल एंड गौरक्षा तुम्ही हफ्ता कितें करपाक घेतात. आणि तुमकां कोणें एनओसी दिला, गव्हर्मेंटान एनओसी दिल्या, पुलिसान दिल्या कायदो हातीन घेवपाक. पात्रांव कितें आय सांग ना म्हूण नाका तो आसा. तूं 10 मिनटां वचो ना ना हांव पळयता न्ही नाल्यार पळय म्हाका लॉ एंड ऑर्डर करपाचें ना. आय डोंट वॉन्ट टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हियर. ते आसते जाल्यार आतां फोड जावपाचें. आमची भुरगीं कितले ओगी आसा, फोड मार जावपाचें न्ही. भुरगीं कितले ओगी आसा ना. तूं कित्याक करतलो. You told me I will go take permission and come. हांव वचून आयलो सद्या साहेब ना. ऑन बिहाफ ऑफ SP हांव Can I go and check? Can I go and check if the officer is there? I have all the. We are paying tax money. तुमका पगार मेळटा आमचो. ऑन बिफोर फक्त मेमोरंडम दिवपाक येवन उलोवपाक जाय ताजे कडेन. वी वॉन्ट दिस. ही FIR जाल्ली जावपाकूच जाय. FIR दाखोवपाक जाय नाका. भगवान तेंचेर जावपाक जाय. कंप्लेन घेवन येयला तांकां तुमी अरेस्ट करतले. म्हाका पळोवपाक जाय जे कंप्लेन जस्टीस आमी खंय मागतले आसा पुलीस स्टेशनार. कितें रॉंग जाल्यार आमचे रक्षक म्हणून ये आतां पळोवया आमकां त्या दीस जेन्ना विराट दादागिरी करता तेन्ना पुलीस सायडीन आसा तो हांसता हे पुलेकलो आनी पुलीस. आणि आमकां ना कित्याक कायदो सगळ्यांक समान. लॉ इज इक्वल टू एवरीवन. डोंट ट्रीट देम एज वन पर्टिक्युलर कम्युनिटी. Don't treat them as one part of community. And these are fanatics in the name of these outfits. आणि आता आमकां भिरांत दिसता. म्हाका दिसता जाल्यार हांकां तारी पार करपाक जाय. विराज देसाय तारी पार करपाक जाय. आयज हांगा करता फाल्यां थंय करतलो. आख्खे कितें समजता तो गोंयचो CM जावन बसला काय म्हणून. तेका होम मिनिस्ट्रीचो पद दिल्लो आसा रे तुमी. हा तो कित्याक बंद करता. बंद कित्याक करता डिवायस पीक मेळपाक जाय. डिवायस पीक कित्याक मेळपाक जाय. आपणा कडेन दियान वच म्हणतो ना. बट वी आर रिप्रेझेंटेशन तूं आमकां डिवायस पी कडेन आमकां रिप्रेझेंटेशन दिवपाक तुमचें कितें रिप्रेझेंटेशन आसा पळय तें म्हाका दी. ताणें कितें करतलो आमकां FIR जाली जाय. इम्रान FIR जाय एका मारला गेली आणि एका भितर घातला आणि ते सुसेगाद भायर ते सांग आवयच्या बहिणीचे काय कोण कित्याक केलो आत्ता ना दोन केल्या कंप्लेन आसा कंप्लेन म्हाका दी. ओके ही कंप्लेन आसा हांव वचना SP ऑफिसाक हांवें जायना तुमगेले आयकून घे. SP ऑफिसाक इनवर्ट इम्रान ह्यो स्टोरी We want FIR on Viraj Desai. FIR करपाक जाय आमकां. FIR तूं कर. लेटर दिता तुका FIR करून दाखय. हे पळय आमी सगळे दाखयला कशें ताका मारला पळय. ताजे शॉप कशें फोडला पळय. हे पळय सगळे एनेक्ट केला. आमी पेन ड्रायव्ह दिवून करून हाडला. व्हिडिओ दाखयतात पळय. हेट स्पीच कशी केल्या त्या आवयचेर आमी बहिणीचेर गाडी मारली पळय. आणि मेडिकल हे पळय रिपोर्ट्स हे पळय. सो नो फर्स्ट कम वी आर कमिंग इनसाइड. अरे ते आसा फोन करून दिता. आमी आसा
कांयच तुमकां खबर आसा 9 जून आमी आसा मडगांव पुलीस स्टेशना भायल्यान जे आसा साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलीस हेडक्वॉर्टर्स एंड वी हॅड गेटेड हियर अराउंड 6:30 6:30 साकून आतां 8:30 जावपा आयल्यान आनी आमी आयिल्ले एक डेलिगेशन घेवन कॉन्स्टिट्युन्सी आमची जावन आसा नावेली आमी नावेलकार नावेली कॉन्स्टिट्युन्सींतले आमची जो पाठ पडटा पंचायत रुमदामोड पंचायत म्हणून आसा आमची हावसिंग बोर्ड थंय पयर हल्लो जालो ते सगळ्यांक खबर आसा हल्लो करपी कोणी खबर आसा बजरंग दलाचो जो प्रेसिडेंट आसा विराज देसाई आनी दुसरो गौरक्षाचो मातशें मोदी गौरक्षाचो प्रेसिडेंट जो जावन आसा रवींद्र भगवान रेडकर सगळ्यांक खबर आसा आमचो इम्रान खंय गेलो हो पळय ह्या भुरग्याक ते दीस हल्लो केलो आमी हांगा इलिगलिटी सपोर्ट करपाक येवना म्हजे बरोबर आसा उमरा पठाण हो आमचो पंच मेंबर आसा थंयचो आमी हांगा इलिगलिटी सपोर्ट करपाक येवना पूण लोकांचे दोळे उक्ते करपाक आयल्या आमी आयल्यात तुमकां सांगपाक की आमकां जस्टीस जाय म्हणून आमी आयलीं कित्याक त्या 3 तारखेर हाजे शॉपाचेर कोण तरी 10:30 पावलो आनी त्या मनशाचें नांव आमी दिल्लें आसा संदीप शिरोडकर आनी ताणें ताका हफ्ता मागलो डायरेक्टली आयकूंक येता हावसिंग बोर्ड जितले लोक हावसिंग बोर्डात जितले लोक खंय बीफ विकतात म्हणटात ते आतां बीफ मेळना आतां बफलो मेळटा ते जे कोण पॅटिसा करता कोण समोसा करता बिर्याणी तांचे कडल्यान खंय हफ्ता कलेक्ट जाता ना रे हफ्ता कलेक्ट करतात कोणाच्या नांवान गौ माताच्या नांवान लोकांक सांगतात ते बीफ विकता म्हणून आमी बॅन करपाक जाय बीफ खावप ना अंडरस्टूड तुम्ही हफ्ता घेतात तुम्ही तुमचे पोट चलयतात हो जो संदीप आसा त्याने एका सांगले आपल्याक हफ्ता दी हेणे म्हणलें रवींद्र भगवान धाडला खंय भगवानान धाडला जाल्यार आपल्या कडेन पयशे ना मागीर भगवानान एका सांगलें कितें तें दाखयता येता 5 जाणांक घेवन आयलो हेजेर हल्लो केलो हो एकलो ते 5 जाणां वयल्यान एका मारलो एका जेलेन घातलो हेजेर सेक्शन केन्ना आयकला विक्टिमाक मारतात ते विक्टिमाक मारलो 175 सेक्शन लायलो जेलीत एका न्हिदयलो आनी तेका VIP बेडीचेर न्हिदयलो हॉस्पिटलान नेक्स्ट डे प्रोड्यूस करून एका सोडलो आतां आमी कंप्लेन घेवन आयिल्ली वी वर डिमांडिंग टू मीट द SP was busy on conference call so we said we want to meet the higher ups so सिद्धांत शिरोडकर जो आसा DYSP तेका आमी मेळ्ळी आनी आमी 2 कंप्लेन दिली आसा and we told them we want it inward करपाक जाय आनी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय FIR करपाक जाय म्हणून पयले म्हणटा ते आमी दिल्यात हे पळय कंप्लेन रिगार्डिंग एक्सटॉर्शन criminal intimidation, assault, vandalism and communal provocation. जे एक्यूज पर्सन आसा त्यांचे नाव दिला रवींद्र रेडकर एलएस भगवान संदीप शिरोडकर वैभव पटेल ओम नायक आणि 2 जाणां आमचे पळय आमी तुमकां सांगला खंयची सेक्शन लावपाची सांगल्या कित्याक दादागिरी चड जाल्ली आसा हे बजरंग दल आनी गौरक्षक म्हणटा पळय ते आय थिंक दे आर फॅनेटिक दीस पीपल आय एम नॉट गोईंग अगेन्स्ट द आउटफिट बट द पीपल हू आर देर लायक विराज देसाई ताका गरज नाशिल्ली विराजाक तूं रावता बाली कुंकोळी तुजी कसली गरज रे नावेली येवपाक तू कोण रे कसली दादागिरी रे तू कोण लिडर तुका NOC दिल्या लोकांचे FDA आनी लोकांचे चेक करपाक हफ्ता घेवपाक हे पळय हे आमी जे घातल्या एक्सटॉर्शन एंड अटेम्प्टेड एक्सटॉर्शन सेक्शन 308 लायची म्हणल्यार अनलॉफुल असेंब्ली वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट एंड असॉल्ट क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंटेंशनल इन्सल्ट एब्युसिव लँग्वेज मिसचिफ एंड वेंडलिझम promoting enmity between religion, deliberate act to outrage religious feelings, criminal conspiracy. हे सगळे लावचे म्हणल्यार आमी FIR दिल्या CCTV आमी यांनी पेन ड्रायव्ह दिले आसा मेडिकल सर्टिफिकेट दिले सगळे आसा आनी 1 मिनीट उलयता सांगपाक सोदता आमकां आमी जेन्ना स्कुलांत वतात तेन्ना आमी पयल्या बांकार बसतात आनी इतलेच म्हणटा वी इंडियन्स आर ब्रदर्स सिस्टर्स आमी सगळे ऑल आर इक्वल इन द आयज आमकां आंबेडकरान जे कॉन्स्टिट्यूशन दिला म्हणटा सब एक हे इक्वेलिटी सगळ्यांक कोणाचो कोण कायद्या मुखार व्हडलो ना सगळे भाव भयण सगळ्याच्या आंगात रामले रगत आसा ह्युमिनिटी व्हडली आसपा जाय खंयचोच रिलीजन हेट शिकयना आनी हांव हिंदू भाव भयणीक सांगता दीस इज नॉट अगेन्स्ट यू ऑल हे हिंदू भयणीच्या आनी भावाची तुमचे अगेन्स्ट आमचे लोक येवना तुम्ही आमी भाव भयण्यो आमी सदांच ते नाते उरतले पूण जे फॅनेटीक आसा भगवान रेडकर आनी विराज देसाय हे कम्युनियल डिसामनी करपा आयल्या हे आमचे सुसेग पिड्यार करपा आयल्या खंय वतात थंय येतात लास्ट इयर देखून जुलूस नाका प्रोसेशन नाका हिसाब घालपाना हिजाब घालपाना टोपी घालपाना तुम्ही कोण न्ही तुम्ही आवय बापूय न्ही तुम्ही सरकार न्ही हांव विचारूंक सोदता उल्हास तूं कर तूं मरे आमचो MLA जाला पळय नावेलीचो तेन्ना साकून हे चड जालां हेच्या पयलीं केन्नाच जावं नाशिल्लें
उल्हास देळकर तू बीजेपीचो एमएलए असत ह्याच्या पयलीं इतले आमदार आयले केन्नाच पीस अँड हार्मनी डिस्टर्ब जावना पूण आमकां कळून येता की तुजो हात हेंचेर आसा तूं हें आमचें डिव्हिजन करपाक नाका रे बाबा एमएलए म्हणल्यार कितें फादरली फिगर आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी कामां काय जावना लज दिसता की आमच्या भुरग्यांक रस्त्यार पडटा आमी पुलिसांनी सांगलें आमच्या हातीत तलवाऱ्यो नात आमच्या हातीत बॉम्ब ना तसले आमी घेवन येना आमी सुसेग पाळटात हे भुरगे सदांच म्हणटाले मॅडम कितें कोरया आमने राव पीस आनी हार्मनीन कोरया नाका आयज म्हणजे उदक तकले वयल्यान गेलें कित्याक ह्या विराजान हांवें सिद्धांत बाबाक शिरोडकराक डीवायएसपीक व्हिडिओ दाखयलो आनी तो शॉक जालो त्याने तो व्हिडिओचेर पयले विराज थंय वचून हाऊसिंग बोर्डा वचून पुलिसां मुखार इतलो बंदोबस्त लायलो म्हणटा तो तांचे मुखार तो सांगता हे कम्युनिटी आसा पळय हे भाड्याक पडपाचे हे आवयक आनी भयण्यांक घेवन चीप दिसता ते सांगपाक दुखून तुमचे कितें आवय ती कोणाची आवय ती तुमच्या आवयक म्हणल्यार तुमी ओगी रावतले तुमच्या भयण्याक म्हणल्यार तुमी ओगी रावतले हे आयल्यात आमचे पीस डिस्टर्ब करपाक हार्मनी सुसेग प्रेयर करपाक आमकां नाका आमी मागला की जाता जाल्यार भगवान रेडकर गौ रक्षकाचो प्रेसिडेंट आसा आणि कोण तो विराज देसाय बजरंगाचो प्रेसिडेंट आसा तांकां जाता जाल्यार ताळीपार करचे म्हणून हो आमचो डिमांड आसा आणि चड करून हांव कित्याक म्हणटा कित्याक आतां इलेक्शन येवपा आसा हेंकां हिनीच पोसलेले आसा कोणे पोसल्या ते आतांच नांव सांगलां आमचें म्हजो डिव्हिजन घालपाक आमी खोपोवन घेवपा ना आनी आमी भिवपा ना कोणी जावं मायनॉरिटी आसूं मेजॉरिटी वी आर ऑल वन दिस फॅनेटिक्स शूड नॉट बी एंटरटेन आणि हांवें लास्ट सांगला हांवें फोटो दाखयले आनी पोट दुखून जेन्ना गौतम कट्टरान हेट स्पीच दिली तिलक मैदानाचेर वास्को संताचेर आमच्या सान फ्रांसीस झेवियराचेर फाटल्यान हांवें दाखयला तांकां फोटवाचेर भगवान आसा आनी दुसऱ्या फोटवाचेर कोण आसा विराज आसा म्हळ्यार कळटा हे प्रमोट कोण करता तुमी आमच्या गोंयकारां मदीं सुसेग प्रेयर करपा आयला गोंय अशें केन्ना नाशिल्लें आमी भाव भयणी म्हणून सदां रावल्या हांव हात जोडटा तुमी चीफ मिनिस्टर जायनाकात तुमी होम मिनिस्टर जायनाकात आनी सीएम हे आउटफीट जे आसा पळय बजरंग दल आनी हे जशे पर्रीकरान सीएम आसलो वेलिंगकराक आउट केल्लो ताजे एका युनिट ताका भायर उडयल्लो ताका ताळीपार केल्लो तशे हे विराजाक आनी हे भगवानाक जे देवाच्या नांवान म्हणटा पळय हे देवाच्या नांवान ना हे आपले पोटा खातीर आपल्या हफ्त्या लाव करपाल्या आनी लास्ट हांव सांगता वी आर रेडी मायनॉरिटी आसूं म्हजे बरोबर वी आर रेडी गांव माता मरे इतल्या गायो मरे पडटा मरे याद म्हजे बरे याद हांव व्हरता तुमकां सोसड्याक व्हरता प्लास्टीक खातात जेवण नासता तांकां एक्सिडेंट जावन कितले तरी गायो मरतात मरे तेन्ना तुमी येनात आमच्या हाऊसिंग बोर्डान कितले तरी गॅमलिंग चलता ना कासिनो चलता ना बायलांचेर अत्याचार जाता ना ड्रग्स घेता ना थंय तेन्ना खंय आसता रे तुमी तेन्ना याद मरे कित्याक तुमकां तांचे कडल्यान हफ्ता मेळटा म्हणून कसिनो गॅमलिंग करता तांचे कडल्यान इलिगल चलता ड्रग्स चलता तेजेर तुमचो दोळो ना कोणाची बायल भयण्यो हांव सांगता कितें करता जाल्यार बरें करात पूण आमचो डिमांड आसा आमी सांगतात की हेंकां विराज देसाय बजरंग दल आनी कोण तो रेडकर भगवान रेडकर तुमचे आमी खोपोवन घेवपा ना तुमकां कोणे एनओसी दिल्ले ना तुमी कोणाचे बापूय जावपा वचनाका उमरान थँक्यू पयर एक जो इन्सिडेंट जालो कम्युनल क्लॅशीस जावपाक चुकले आनी ह्याच बरे भाशेन तरी ते कितें आहा इलिगल तुमकां इशू आहा इलिगल आहा पंचायतान ऑलरेडी नोटीस धाडलो आहा पंचायतान ऑलरेडी सगळे जे रोड वायडिंगा खातीर नोटीस धाडलो आहा अँड यू आर नो वन तुमी कोण न्हू ते येवन ते इलिगल हे मोडे ते मोडे बरोबर देर आर ऑथॉरिटीज पंचायत आहा बीडीओ आहा डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा सगळे आहाय देर इज अ प्रोसिजर तुम कोण न्ही हे मोडे ते मोडे म्हणपा आनी स्टार्टींग पॉयंट फ्रॉम द रुमडा मॉल ते मारुतीमधून स्टार्ट केलं जाल्यार कितले इलिगल एक्टिविटीज चलताय गॅम्बलिंग आहा मडका आहा आनी कितले घरां इलिगल आहाय कितले शॉप इलिगल आनी भगवान रेडकर जो म्हणटा न्हू तो इलिगल हे ते म्हणून तेगे स्वता घर इलिगल भगवानाले स्वता घर इलिगल बांदलं ताणें तितून शॉप आहा कमर्शियल शॉप आहा तेकाय नोटीस धाडला आहा तेकाय नोटीस गेला आहा आनी तेवूय मोडपा पडले ना आतां ते हांव कितें तूं कोण मॉब घेवन येवन आनी पुलिसां प्रेशर करतले आनी पंचायती प्रेशर करतले हे म्हणटा हे आमी खोपोवन घेवचे ना आनी लोक आमी हावसिंग बोर्डान रुमडावालान कोणाच्या रेस्टॉरंटात वचून तुगे हे इलिगल ते इलिगल म्हणटा तुमी आयकून घेवचे ना तुमी डायरेक्ट पुलिसांक फोन करा ना पंचायती फोन करा आपया तांकां आनी कोणा हप्ता बिफ्ता दिवपा वचना काय दे आर नो वन आनी आय अपील टू ऑल द रेसिडेंट्स कायदो मातशें हातीन घेनाका कितें आहा ते वी वील गो बाय द लॉ अँड ऑर्डर आमी कितें आहा ते आमी पुलिसाक कळयतले पंचायती कळयतले कितें कलेक्टराक कळोवपाचें कलेक्टराक कळयतले आमी कंप्लेन दितले वी हॅव फेथ इन ज्युडिशरी वी हॅव फेथ इन पुलीस दो देर आर सम पुलीस ऑफिसर हू आर कम्प्लिसिट बट वी स्टील हॅव फेथ इन द पुलीस डिपार्टमेंट अँड वी विल अप्रोच द पुलीस डिपार्टमेंट वेन एवर नीडेड सो आय अपील टू ऑल कम्युनिटी मेंबर्स आनी जे रेसिडेंट्स अँड अदर्स हू हॅव गॅदर्ड हियर आनी
आणि जो विराज देसाई जो बजरंग दला लिडर त्याने म्हणला आय कंडेम दॅट आणि हांव अपील करता सीएमा खातीर सीएमान म्हणलेले सेंटिमेंट्स हर्ट जावपाक दिवपा ना सीएम प्लीज वॉच दॅट व्हिडिओ अँड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट द फॅनेटिक्स. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.